करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊन दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार. जाय जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा लुसोफोनिया गेमींतलो भ्रष्टाचार. पळया तो व्हिडिओ. आया आया गोवा आया पोर्तुगाल का लुसोफोनिया. आया आया गोवा आया पोर्तुगाल का लुसोफोनिया. खेल कूद यहाँ जो भी लाया उसी ने पाया उसी ने खाया. खेल कूद यहाँ जो भी लाया उसी ने पाया उसी ने खाया. लुझोफोनिया गेम्सां खातीर गोंय सरकारान नेमिल्लो कन्सल्टंट म्हणल्यार शशी प्रभू कन्सल्टंट. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार पुण्या यूथ कॉमनवेल्थ गेमी जाल्ल्यो तेन्ना हेच कन्सल्टंट आशिल्ले. ह्या गेमींच्या खर्चाचो जेन्ना सीएजीन पंचनामो केलो तेन्ना तांणी शशी प्रभू कन्सल्टंटाचेर खर टिका केल्ली. तांणी गुंडल आसामां केल्यांत असो दुबाव उक्तायल्लो. हो पळयात तो रिपोर्ट म्हणटा नेम मोडून कन्सल्टंटाक 4.5 कोटी चड पयशे दिले. अवाजवी खर्च केल्ल्यान आनी कोंत्रात आसा ताचे परस भायर वचून काम केल्ल्यान लुकसाण. कन्सल्टंटाचे चुकीच्या निर्णयाक लागून लाकडाच्या फ्लोरिंगाचो खर्च 2 कोटी 21 लाखान वाडलो. आतां आमी दाखयतात ती भानगड फाटोड्डेची. थंयचे VIP रुमाक स्पोर्ट्स वुडन फ्लोरिंग करपाचें हें दुसरें एक टेंडर. VIP रुमाची एरिया आसा 350 चौरस मीटर. हें टेंडर पळयात 350 चौरस मीटर. प्रश्न आसा तो असो, VIP रुमाक सगळ्यांत म्हारग स्पोर्ट्स वुडन फ्लोरिंग कित्याक? थंय सायलाचें फ्लोरिंग पसून पुरो आशिल्लें. पूण ना, हाका थंयूय स्पोर्ट्स फ्लोरिंग जाय. पूण हें इतल्याचेर सोंपना. हें टेंडर स्पश्टपणान सांगता नियोशॉक फ्लोरिंग. मात थंय जालां कितें तें पळयात. हांगा सरळ विटीफायड टायल्स घालून उडयल्यात. प्रेसांतलो फरक. वुडन स्पोर्ट्स फ्लोरिंग 9,500 ते 10,500 रुपया एका चौरस मिटरा खातीर. विटीफायड टायल्स 400 ते 500 रुपया एका चौरस मिटरा खातीर. तो फक्त बोवाळ चल्ला तो एकामेकाच्या प्रोफेशनल रायवलरीन म्हाका ऑर्डर मेळूंक जाय काय तुका ऑर्डर मेळूंक जाय हातूंतलो विशय. इट हॅज बीन ऑलरेडी रिफर्ड टू विजिलन्स इज लुकिंग इनटू इट ऑल्सो. सर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन म्हणून हांवें घेतिल्लें. प्रुडंट मिडियान लुसोफोनियांतलो भ्रष्टाचार उक्ताडार हाडलो. तातूंत तांणी खुबशे विशय लोकांक दाखोवन दिल्यात. आमी फक्त एक 2-3 विशयांचेरच उलयतात. पयलो विशय म्हणजे तो कन्सल्टंट नेमता आसतना निविदा बी कांय मागोवना. सरळ ताका नेमला. कोणी तरी प्रभू म्हणून आसा. आतां म्हाका याद आसा त्या प्रमाणे 2003 काय 2004 कला अकॅदमी रेनोवेट केल्ली, रिपेर केल्ली आनी तातूंत खुबशे कोट्यांनी 18 काय 20 कोटी रुपया कितले तरी खर्च केल्ले. आनी तेन्ना खुबशा कन्सल्टंटा पैकी हो प्रभू कन्सल्टंटूय आशिल्लो काय दिसता. मागीर तुगेले राजीव गांधी IT पार्क तातूंतय बी हो आशिल्लो काय दिसता. आनी आतां तिसरे फावटी म्हाका ताजें नांव आतां कळटा. हे सगळे लुसोफोनियांत तो आसा म्हणून. जर हो कन्सल्टंट गोंयच्या सगळे व्हडले व्हडले प्रकल्पांनी जर आसता जाल्यार ताजे कडेन कितें तरी जादूची काणी आसा असो ताजो अर्थ की गोंयचो खंयचोच व्हडलो प्रकल्प तो आसले बगर कंप्लीट जायना ऑर सुरू जायना. म्हणजे हाजेर मातशी चवकशी जावपा जाय की बाबा कन्सल्टंटा पैकी होच एक गोंयांत कित्याक येता आनी तो कसले जादू गोंयकारांचेर करता, गोंयच्या फुडाऱ्यांचेर करता. आनी कारण सरकार खंयचेंय आसूं तो आसताच. हो जालो कन्सल्टंटाचो विशय. आतां तुगेलो निविदा जेन्ना मागयल्या तेन्ना त्या निविदांत कसली कसली कलमां घाल्यात. कारण आमचो मिनिस्टर जो आसा तवडकार तो म्हणटा कितें हे कन्सल्टंटाक ब्लॅक लिस्टांत घाल्लो म्हूण सरकारा कडेन म्हायती नाशिल्ली. म्हणटकर तो म्हणटा ते एके वटेन बरोबर. कारण सरकारा कडेन जगांतली सगळी म्हायती केन्नाच आसपाक शकना. पूण जे अर्ज करतात, निविदा भरून दितात की आपल्याकय हें काम करूंक जाय म्हणून, ते आपले विशीं सगळी म्हायती दितात. आनी त्या सगळे म्हायती भितर ही एक म्हायती आसपा जाय. थोडे थोडे निविदांनी एफिडावीट पसून आसता. हांव जें जें कितें बरयलां तें सगळें खरें आनी म्हजेर कसल्योच केशी चालू ना, म्हाका खंयच ब्लॅक लिस्टांत घालूं ना असली सर्टिफिकेटां आसतात.
म्हणटकर हे निविदांत तसले कितें तरी सर्टिफिकेट स्टेटमेंट आसा जाल्यार तें पळोवपा जाय आनी निविदांत सर्वसादारणपणान जी कंडिशनां घालतात ज्यो अटी घालतात त्यो सगळ्यो हातून आसता जाल्यार पळोवपा जाय आनी निविदा मागय नासतनाच जर ताची नेमणूक जाल्ली जाल्यार हें केन्नाच खंयच आयकून नाशिल्ली गजाल ती तातूंतय बी चवकशी जावंक जाय. दुसरी ही जाली ब्लॅकलिस्टाची गजाल. दुसरी जेव्हा आमचो नेहरू स्टेडियम मडगांवचो आसा थंयची गजाल. थंय खंय एक VIP रूम आसा तातूंत खंय 9 काय 10,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर लागपी लाकडाचे तिजुले घालपाचें प्रोविजन आसा. थंय तरतूद करून दवरल्या. 9 काय 10,000 पर स्क्वेअर मिटर लाकडाचे तिजुले जर घालपी जमीन जर तुमकां जाय ते जमनीचेर उबे रावपी VIP कितले म्हारग आसतले. ते कितलेय म्हारग आसूं म्हाका दिसता सगळे VIP एक कडेन करून तांकां विकल्यार बसून इतले पयशे येवचे ना. इतले त्या लाकडाचेर खर्च जातले. पुणून ती गजाल व्हड न्ही. ताज्याकी व्हड गजाल म्हणजे ते खंय लाकडाचे तिजूल घालून कंप्लीट केले आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरान खंय 400 काय 500 रुपया पर स्क्वेअर मिटरान दुसरे खंयचे तरी तिजूले थंय घाल्यात. आतां ते कॉन्ट्रॅक्टरान 400-500 रुपयांचे घालून त्या वयले ऑफिसरां कडल्यान सही करून घेवन ते 9,000-10,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आपणे घेतल्यात काय ना हें आमकां खबर ना. पूण तशें जर ते घेतल्या जायत जाल्यार भयंकर गंभीर गजाल आनी हाजी सरकारान दखल घेवची. हांगा आमच्या मुख्यमंत्र्यान एक बरी गजाल केले म्हणजे ही सगळी केजूच विजिलन्सा कडेन दिल्या. आतां कितें आसा एसेंब्ली चलता. एसेंब्लींत हाजो बोवाळ जालो. प्रोडक्टान दिस्त सारके मोक्याचे टायमार म्हणटा तशें हें उक्ताडार हाडलें म्हणटकच ताजो एसेंब्लींत बोवाळ जालो आनी चीफ मिनिस्टराक ताची ताबडतोब कारवाय करपाक ताका कंपल्सरी जालें फोर्स जालो ताका. म्हणटकर ताणें ती विजिलन्सा कडेन दिली. आतां जाता कितें हालीं एक सिस्टम जाल्या की खंयी व्हडले व्हडले स्पोर्ट आसूं ते भ्रश्टाचार आसूंकच जाय. कॉमनवेल्थ गेम्सां पळया कितलो भ्रश्टाचार. तशें आतां लुसोफोनिया हो भ्रश्टाचार जर विजिलन्स आमच्या डिपार्टमेंटान चवकशी करून सिद्ध केलो जाल्यार हाजेर आळो घालपाक जाय. हाजे फुडें राष्ट्रीय खेळ गोंयांत जावपाचे आसा तेन्नाय बी दोळे आनी कान उक्ते दवरून बाबा कितें चलता तें पळोवचें पडटलें. म्हणजे गोंयकारां मुखार ही एक चॅलेंज. म्हणटकर ह्यो सगळ्यो गजाली पळय आसा न्ही तातूंत आमच्या सरकारान मातशी जतनाय घेवपाक जाय आनी हाजे फुडें अश्यो कागाळी जर येत भ्रश्टाचारा विशीं बाबा हातूंत सत्य आसूये काय नासूये हें पळोवन मातशी रोखडीच एक तर लोकायुक्ता कडेन धाडचें नाल्यार एक तर विजिलन्स डिपार्टमेंटाक दिवचें. झिरो टॉलरन्स टू करप्शन हें सरकाराचें धोरण पळय आसा न्ही तें चालीक लावपाक मदत जातली. नाजाल्यार एका वटेन भ्रश्टाचार आनी दुसरे वटेन आमी उलयत रावतले. दोनीचो एकामेका कडेन संबंद ना आनी हें अशेंच चलत रावतलें. हें अशेंच चलत रावपाक दिवंक जायना. हो जालो आमचो पयलो विशय. गांवकारांनू जायात जागे जायात जागे. आमचो दुसरो विशय आसा वर्स 2011-12 गोंयचे प्रशासनाचेर एजीचो रिपोर्ट. पळया तो व्हिडिओ. हेर लोकांक पडू पाड म्हाका तूं निवडून हाड. हेर लोकांक पडू पाड म्हाका तूं निवडून हाड. सरकाराच्या तिजोरेचेर मागीर आमी घालुया धाड. सरकाराच्या तिजोरेचेर मागीर आमी घालुया धाड. 2011-12 वर्साचो केंद्रीय महालेखापालाचो रिपोर्ट ब्रेस्तारा विधानसभेत दवरलो. सरकाराच्या येणावळींतली 42.41% येणावळ कर्मचाऱ्यांक पगार, पेन्शन आनी रिणावयले व्याज भरपाक गेले. गांवकारांनू जायात जागे जायात जागे. एकावंटंट जनरलान रिपोर्ट दिला आनी तातूंत खुबश्यो गजाली प्रशासनाच्यो सरकाराक दाखोवन दिल्यात. आमी त्या सगळे गजालींचेर आमकां उलोवपाक वेळ ना. आमी फक्त एकच गजाल घेतात, एकच पॉयंट घेतात आनी तो म्हणजे सरकारी नोकऱ्यो. एजी अशें म्हणटा की सरकाराची वट्ट येणावळ जी आसा ते येणावळींतले 42% येणावळ सरकारी नोकरांच्या सॅलरीचेर म्हणजे पगाराचेर, पेन्शनाचेर आनी जे रीण सरकार घेता ताजें व्याज फारीक करपाक ह्या 3 गजालींचेर हे 42% येणावळ खर्च जाता. ही एकदम चड जाली. अशी चड कित्याक जाता
कारण आमचे सरकारी नोकर पळय आसात न्ही ते ताळतंत्र नासतना सरकारी नोकरांचो नंबर वाडयतात. 1999-2000 वर्सा 40,000 सरकारी नोकर आशिल्ले, सादारण 40,000. आयज 50,000 लागीं आंकडो पावला. म्हणजे 12-13 वर्सांनी आंकडो 50,000 म्हऱ्यान पावला. म्हणजे 12-13 वर्सांत 10,000 सरकारी नोकर चड जाले. कसली कामां चड जाल्या, कामाचो दर्जो वाडला. तुमकां पळयल्यार जे 10 वर्सां पयलीं आशिल्ले तशेंच मोर ऑर लेस जवळ जवळ तशेंच सुमार सारकें आसा. एक खंय हेवटेन तेवटेन खंय बारीक बारीक पूल जाल्या जायत, पूण ते पूल मेंटेन करपाक आनी खूब स्टाफ जाय अशांतली गजाल न्ही. काम तर वाडूना, कामाचो दर्जोय बी वाडूना, सरकारी नोकराचो नंबर वाडत आसा. अशें कित्याक जाता तर आमच्या प्रत्येक मंत्र्याक दिसता कितें की आपूण निवडून आयला म्हणजे आपल्या मतदारसंघांतल्या लोकांक सरकारी नोकऱ्यो दिवच्यो. कारण सरकारी नोकऱ्यो सगळ्यांत बऱ्यो नोकऱ्यो, कांयच काम करपाची गरज ना, पयशे भरपूर मेळटात. म्हणटकर सरकारी नोकऱ्यो दिवच्यो आनी सरकारी नोकरी दितकर ताका तो लोकांचें बरेपण जोडटा आनी लोकांचें बरेपण जोडून सरकाराचो खर्च वाडटा. सरकाराचो खर्च वाडल्यार आनी कांय वर्सांनी लोकांच्या माथ्या वयले टॅक्साचें चेपण पळय आसा न्ही तें वाडटा, टॅक्साचें वजन तें वाडटा. पूण त्या मंत्र्याक खंय लागलां तें आनी कांय वर्सांनी जावपाचें आसा. म्हणटकर मंत्र्याक दिसता कितें हूज फादर्स वॉट गोस, कोणाच्या बापायचें कितें वता, तर सद्या तर आपल्या बरेपण मेळटा न्ही अशें म्हणून प्रत्येक मंत्री आपल्या लोकांक भितर घालता. अशी फार्म तेन्ना की 70च्या बाबान 1500 काय 2000 लोकांक भितर घाले म्हणून वेगळ्या वेगळ्या खात्यांनी. म्हणटकर अश्यो गजाली चलतात आनी सरकारी नोकरांचो नंबर वाडटा. हाका उपाय कितें? हाका उपाय एक म्हणजे खुबश्या हेर राज्यांनी आसा तशें प्रोसिजर मातसो कडक करप. आतां सद्या कितें जाता 100तले 95 सरकारी नोकर ती खातीं पळय आसतात न्ही ती डायरेक्टली वेचून काडटात. म्हणजे तांची बारीक कसली तरी जुजबी परीक्षा घेवन मागीर पळय आसता न्ही त्या भुतांक ती शीत खावयतकर ते लोक मागीर सरकारी नोकरेंत भितर सरतात. ते लोक सरकारी नोकरेंत भितर सरतात आनी मागीर अशें करून चड नंबर वाडटा. पूण जशें लोकसेवा आयोग आसा फक्त 100तले 5-6 लोक रिक्रूट जातात लोकसेवा आयोगा वरवीं. आनी लोकसेवा आयोग कितें करता, अर्ज मागयता, तांकां परिक्षा बरोवपा लायता, तांचे इंटरव्यू घेता आनी तांचें सगळें तें करून मागीर तपासणी करून मागीर तांकां वेचून काडटा आनी सरकाराक शिफारस करता बाबा ह्या लोकांक आमी वेचून काडल्या, हांकां तुमी अपॉयंटमेंट दिवचो, नेमणूक दिवची. तशेंच करपाक स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणून आसता. बी.सी. आनी डी वर्गाचे जे सरकारी नोकर असतात तांचे खातीर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. आमच्या मुख्यमंत्र्यान फाटी म्हणिल्लें की असले आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन गोंयांत सुरू करतले, पूण अजून पर्यंत ताजेर कांयच हालचाल जावना. अजून पर्यंत ताजेर कांयच कारवाय जावना आनी ती कारवाय कित्याक प्रक्रिया सुरू जाल्या काय ना तें आमकां खबर ना, पूण रिजल्ट दिसती पडना. आमी तो शिफारस करतात वा अशें म्हणया की आमी सुचोवणूक करतात की हे जाता तितले बेगीन हो जो लोकसेवा दाखलो बी.सी.डी. लोकसेवा आयोग जो आसा म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा ताची स्थापना बेगीन करची. म्हणटकर पद्दत मातशी टायट करतकर ते स्क्रू टायट करतकर मातशे कमी सरकारी नोकर भितर येतले आनी खात्याचो मिनिस्टर आसा ते अधिकारी आसा तांकां जाय तसो फ्री ऑपॉर्च्युनिटी मेळची ना. म्हणजे सारको जाय तें कर, आपल्याक जाय तें करपाक मेळटा, कायदे बिदे सगळे आपल्या हातान, असल्यो गजाली जावच्यो ना. आतां दुसरी गजाल म्हणजे